आनी नॉट बिकॉज की व्हिडिओ घालतली करतली कित्याक की म्हाजो न्हू खूब पयलींसून वीश आसलें की म्हाजो बर्थडे हांव न्हू एक ऑर्फनेजीन भुरग्यांच्या वांगडा सेलेब्रेट करतलें म्हणून खूब पयलींसून आसलें पूण तें म्हाजें वीश न्हू कंप्लीटूच जावना तें म्हाज्या बायन कंप्लीट केलें आमी न्हू तुमकां कमेंट थ्रू वळखना तुमी येवन आमकां जेन्ना मेळटा पळय तुमचे व्हिडिओ पळयता तेन्ना आमी तुमकां उलयतली हडकितली आमचे जशे सबस्क्रायबर आमी तुमकां व्यूज दिता न्हू त्या ती तुमी सारकी अप पावला दॅट्स करेक्ट तुमचो सपोर्ट तुमी इतलो मोग दिता म्हणून आमी आतां ह्या लेवलाक पावला 21K प्लस फॉलोवर्स जाला हाय गायज वेलकम बॅक टू अ न्यू व्हिडिओ सो आयज हांव स्पेशल तुमच्या मुखार बारीकसो व्हिडिओ शेअर करतले स्पेशल न्हू कमेंट्साचो तुमकां रिप्लाय दिवपाक हांवें एक व्हिडिओ शेअर केल्लो तुमच्या मुखार बायचो बर्थडे जालो की 1-2 दिसान आमी शेअर केल्लो तो म्हटले की सॉरी एवरीवन आनी खूब जाणांनी तुमी बरे बरे कमेंट केला तुमचे कमेंट्स अशे वाचूनच न्हू म्हाका खरें बरें दिसलें म्हणजे कमेंट वाचून न्हू आमकां खूब म्हणजे म्हाका तर सारको म्हजो डे जाता तुमचे पॉझिटिव्ह कमेंट्स करून आनी हितून न्हू थोडे अशे कमेंट असले त्या व्हिडिओन जे म्हाका न्हू मातशे हर्ट जाले सो हांवें कोणाकूच अशें रिप्लाय दिवना म्हणजे अशें जातालें तुमकां बरे बरे कमेंट्स आसा तांकां हांवें रिप्लाय दिला थोडे कमेंट्स केला तांकां रिप्लाय दिवना सो हांवें त्या व्हिडिओचेर न्हू कोणाक रिप्लाय दिवना आसलें सॉरी एवरीवन त्या व्हिडिओचेर तुमी जाय जाल्यार हांव तुमकां घालता तुमी पळोवंक शकता तो व्हिडिओ जो कोणे पळोवना तो सो ताचे वयले कमेंट्साचेर सांगता हांव एक्चुअली हांव आनी फ्रांसीस दोगांय हे व्हिडिओ आमी तुमकां शेअर करपाचे आसले फ्रांसीस इवन हांवें रिक्वेस्ट केल्ले आमकां जे कमेंट्स येयला पळय थोड्या जाणांक मिसअंडरस्टँडींग जाला रे थोड्यांक जाणां अशें खबर ना कितें कितें दिसलें आसतलें सो त्या खातीर एक बारीकसो रिप्लाय दिवया म्हणून फ्रांसीस म्हणलो हांसो दी सोडून घाल मागीर कित्याक बेश्टें तें रिप्लाय दिवपाचें सोडून घाल म्हणलो सो म्हाका म्हणून कितें जालें 2-3 दीस जाले कितें जालें अशें एक हर्ट कशें जाल्लें लोक अशें आसता की बरें केल्यार लोकांक पळोवंक जायना आनी अशें कितेंय जाल्यारूय सुद्दां टॉन्ट मारता खुबशे लोक अशे वेगवेगळे आसता सो म्हाका मातशें बारीकशें हर्ट जालें थोडे कमेंट्स पळोवन अशें कित्याक म्हणटा काय म्हणून सो कोण बरें करता तांकां तुमी बरे कमेंट्स करा मातशें मोटिवेट करपाक जाय सो आनी मातशें बरें दिसता न्हू सो अशें कमेंट केलें की म्हाका न्हू 2-3 दीस म्हाका अशें केन्ना जेम सुद्दां येना तुमचे कमेंट अशें पळोवन सो हांवें चिंतलें तुमकां हेजो रिप्लाय दितलो सॉरी एवरीवनान वयता हांव त्या व्हिडिओन आनी तुमकां रिप्लाय दिता इवन तुमकां कोणाक मिसअंडरस्टँडींग जाला तेवूय क्लियर करता इवन तुमचे ओपिनियन आसा सो आपआपलें ओपिनियन तुमी शेअर केलां म्हाजें कशें ओपिनियन आहा तुमच्या कमेंटा बद्दल तेवूय तुमकां सांगता सो फर्स्ट हांव एक कमेंट वाचता सो ताणें कितें कमेंट केला पळय फर्स्ट बर्थडे इज अ रिमेंबर डे ना एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दॅट बेबी बॉय देन यू वील मेक ग्रेटफूल खंय तशें कांयच ना तुमी मे बी पयलींचे आमचे व्लॉग पळोवन आसतले कित्याक म्हाजें आनी फ्रांसिसाचें एक्सपेक्टेशन आसलें की आमकां एक बेबी गर्ल जावचें कशें अशें कांय ना की बॉय जाल्यारूच आमी अशें बीग सेलेब्रेशन करपाचें आसलें पूण गर्ल जालें म्हणून आमी तशें सेलेब्रेशन करूं ना तशें कांयच ना आमकां न्हू बॉयूय जालें आसलें सेम आसलेलें आनी गर्लूय जाल्यार आमी चड उमेदीन जालें कित्याक आमकां एक्चुली गरज जाय आसलें इवन म्हाका आनी फ्रांसाक बाकीच्या फॅमिलीचे तर डिफरंट एक्सेप्टेशन आसता न्हू सो तशें कांय ना बॉय आनी गर्ल सेमूच आसलें इवन आमी बॉय जाल्यारूय सुद्दां अशेंच सेलेब्रेशन करतले आसल्या तें कांय ना आनी बाकीचे खूब जाणांचे बरे बरे रिप्लाय आसले सो वाचून न्हू बरें दिसलें तुमचे रिप्लाय आनी एक कोणें न्हू बरें रिप्लाय दिल्लें म्हाका सो तेका कोणें न्हू आनीक कितें रिप्लाय दिला सांगता तुमकां तेणें बरें कमेंट केलें फ्रांसीस इज अ रायट खंय आसरा वॉन्ट नॉट रिमेंबर अ थिंग अबाउट हर फर्स्ट बर्थडे इट्स करेक्ट टू डू विथ just family her celebrate with her when she can relate it to it that's true a very good initiative to celebrate it in orphanage बरें केलें आनी तेका ती जाणारे लायकूय केला बरें आसलें म्हाकाय बरें दिसलें पूण तेका कोणें रिप्लाय दिला पळय हे रिप्लाय आमकांच पूण तेज्या सकरत कमेंट्स केला तमाशा टू गेन पॉप्युलरिटी एंड ट्रॅप खंय अशें कितें आहा सो तमाशा कित्याक करपाक जाय आमकां पॉप्युलरिटी अशें कित्याक आमकां अशें कांय कोणाक अशें सांगून आमचे म्हणजे ऑर्फनेजान सेलेब्रेट करून आमी बारीकशे हे करून आमी सॉरी म्हणून आमकां कोणाचे कितें तमाशा करपाक जायना आनी आमकां पॉप्युलरिटीची गरज ना आमकां एक 100 लोक सुद्दां पळयता न्हू जाल्यार आमी खूब हेल्पफूल आहा सो आमकां तशें कांयच ना की पॉप्युलरिटी करपाक जाय की तशें जाल्यार आमी कितेंय व्हिडिओ घालूंक सोदता कितेंय करूंक शकता सो आमकां तशें करपाचें ना आमचें कितें आहा पळय तें आमी नॉर्मल लायफ आहा तें आमी दाखयता तुमकां कोण कितें बरें कमेंट्स करता पळय तांकांय तुमी आनीक कितें रिप्लाय करता सो इट्स नॉट गुड न्हू सो अनेक कमेंट्स केला वॉट इज द यूज ऑफ ऑल दीस ड्रामा खंय तुमच्या खातीर हो ड्रामा आसूंक शकता पूण म्हाका कितें दिसलें ना एक प्लॅन केल्लो म्हणजे आमी एक बर्थडे धाकटुलो ऑर्फनेजीन करतली
आनी अशें नासलें की आमी घरा सेलिब्रेशन करतली सगळ्यांचे अशें हें आसलें सगळ्यांचे म्हणजे म्हाजी जी फॅमिली आहा म्हाजे रिलेटिव्स आहा म्हाजे क्लोज फ्रेंड्स बीन सगळे आहा हांवें कितें आमचें आतां लग्न जावनी बेबी शॉवर जावनी नेमींग सेरेमनी सगळ्यांक अशें आपयलेलें सगळ्यांचे अशें आसतात न्हू आमचे म्हणजे आमचे सगळ्या रिलेटिव्सांचे बीन सगळे सांगता फ्रेंड्सांचे बीन जे तांकां हांवें इनवायट केले तेंचे आसलेले बर्थडेकूय आमकां इनवायट करतले म्हणून आनी तांकां अशें दिसलें आसतलें वायट दिसलें आमी बर्थडे बारीकसो केलो सेलिब्रेट आनी तांकां आमी बर्थडेक बीन सांगूं ना इनवायट करूं ना अशें जालें न्हू सगळ्यांक आतां हांव फोन करून करून कशें सांगतालें बाबा आमी अशें करूं नासलें म्हणजे म्हाका कॉल येताले तुमी बर्थडे कित्याक सेलिब्रेट करूना आनी धाकटुसो केला आमकां कित्याक आपोवना अर्द जाणांचे कॉल येताले आनी अर्द जाणां सांगूंक सोदनासले तांकां एक बारीकशें वायट दिसलें आसतलें आमी सांगूं ना बीन म्हणून सो तेंच्या खातीर हांवें कितें चिंतलें आतां सगळ्यांक सेपरेट सेपरेट कशें सांगतलें हांवें चिंतलें फ्रांसिसाक म्हटलें एक बारीकसो व्हिडिओ करुया रे आमी बाकी सगळे आमचे हांकां सॉरी म्हणया तांकां अशें सांगपाचें कित्याक लागून आमी सेलिब्रेट करूं ना असो बर्थडे ग्रँड आनी समज असो ग्रँड बर्थडे केल्लो जाल्यार सगळ्यांक इन्विटेशन आसतलें आसलें आतां म्हाजे पळय 21K फॉलोवर आहा सो तांकां सगळ्यांक सांगपाक पॉसिबल नासलें म्हाजे जे कॉन्टेक्टान आहा तांकां हांव इनवायट करतलें आसलें समज बरो सेलिब्रेट केल्लो जाल्यार आनी म्हाजे सगळे फ्रेंड्स फॅमिली सगळे कोण आहा ते म्हाजे क्लोज वन सो तांकां स्पेशल हांव इनवायट करतलेंच आसलें आतां पळय एक हॉलान आमी समज 1000 लोकांक सांगलें जाल्यार कितले फूल भरता सो 21K पॉसिबल ना न्हू सो हांवें एक कितें आमची जी फॅमिली आहा कोण कोण येवपाची आसली कोणाक हांवें इनवायट करूं ना सो तांकां एक बारीकसो आमच्या व्हिडिओ थ्रू वो तांकां एक हें कशें सांगपाचें आसलें सो हांवें चिंतलें व्हिडिओ केले न्हू एटलिस्ट लोक पळयतलो आमचे जे कोण कोण आहा तांकां कळटलें बाबा कित्याक लागून आमी इनवायट करनासले कितें बारीकशें आमचे प्रॉब्लम जाल्ले सो आमकां अशें व्हिडिओ करून अशें बाबा ड्रामा करपाचें तशें ना तुमच्या खातीर ड्रामा आसतलो सो आमच्या खातीर एक बारीकशें सांगपाचें आसलें एक सॉरी आमच्या थ्रू म्हणून सो आनी ताका आनीक कोणेन रिप्लाय केले आसपाक ना जालें तांकां कितें तर ताणें टायप केला आसपाक ना जाल्ली तांकां तेजें जस्टिफिकेशन दितात ती आनी हांसपाचें केलां सो म्हाका हेजें पॉजिटीव आनी नेगेटीव म्हणून कळना म्हाका कोणाक जस्टिफिकेशन कांय दिवपाची गरज ना जस्ट म्हाका एक बारीकशें सॉरी म्हणपाक जाय आसलें सो कोणाक इनवायट दिवना न्हू तांकां मातशें म्हाजो एक पावचो कसो व्हिडिओ बारीकसो सो बाकीचे सगळ्यांचे बरे कमेंट आसले आनी एक कोणेन कमेंट्स केल्ले एका मे बी मिसअंडरस्टँडींग जाला तेजे ओपिनियन शेअर केला काय कितें म्हाका खबर ना पूण हेजो कमेंट वाचून म्हाका खूब हर्ट जाल्या अशी सुद्दां मनशां आसता कितें बरें केल्यार हें जाता आनी कोणाक अशें कितें आसलें की टॉन्ट मारता म्हाका कांयच कळना पूण व्हडली मेसेज केला यू पीपल आर कंजूस खंय युअर वायफ इज कन्सर्न अबाउट हर फॅमिली ओनली नॉट बॉदर अबाउट हजबंड फॅमिली ऑल्सो तशें कांयच ना तुमकां दिसता आसतलें आमची फॅमिली येता वयता म्हाज्या सायडची आनी हजबंडाची फॅमिली हांगा नासता सो ती केन्ना अशी येता तेन्ना तुमकां व्हिडिओचेर पळोवंक गावता आतां सद्दां मदर इन लॉ आहा शंकर बीन आहा भावाचो चेडो आनी सद्दां अशे फ्रेंड्स बीन तेजे कोण कोण अशे येता वयता ते म्हाका तशें कांयच ना कितें हांवें अशें केन्ना अशें मानूना की म्हाजी फॅमिली सेपरेट आनी तेजी फॅमिली आनी म्हाजे आनी मदर इन लॉचे अशें कितें हें ना की आमी आमच्या दोगांचें बॉन्डिंग न्हू बरें आहा जस्ट हांव ताका केन्ना व्हिडिओन तिका म्हणजे ती सारकी अशी कम्फर्टेबल नासता व्हिडिओन सो तिका मातशें बारीकशें दाखयता तिका संवय जावपाक जाय म्हणून म्हणजे व्हिडिओचे केन्ना आतां ती न्हू मातशी अशी संवय जाता तिका म्हणजे व्लॉगान येवपाक पयलीं सारकें अशें कितें उलो अशें म्हणटालें हांवें कितें म्हटलें जालें व्लॉगान हांवें म्हणलें तशें काय ना म्हणजे नॉर्मल डेली लायफ म्हटल्यार तशें कांयच प्रॉब्लम ना आनी म्हाका अशें केन्ना हांवें न्हू डिफरन्स करूना म्हाजी फॅमिली आनी फ्रांसाची फॅमिली सो म्हाका दोगांय जाणां सेम आहा आनी ताणें फुडें कमेंट केला दीस वी आर सेयींग नॉट बाय हेट खंय बट वी कॅन सी थ्रू युअर व्लॉग सो ते सारकें तुमी अशें म्हटल्यार मदर इन लॉ कम्फर्टेबल नासतात व्लॉगान सो आतां सद्या ते जाता ते तशें कांयच ना यू पीपल हॅव नॉट रीच दॅट लेवल ऑफ व्लॉगर ऑल्सो खंय हांव केन्ना म्हाका न्हू प्रावड फील करना की म्हाजे इतले फॉलोवर जाला तशें टायप व्हडले व्लॉगर म्हणून हांव न्हू म्हाजे 100 सुद्दां सबस्क्रायबर आसले न्हू जाल्यार हांव हॅपी आसपाचें जेन्ना म्हणजे म्हाजे स्टार्टींगसून सारकें कमी हें आसलें पळय सबस्क्रायबर तेन्ना सुद्दां हांव हॅपी आसलें म्हाका अशें केन्नाच दिसनासलें की म्हाजें झपस करून वाडचें कशें थोडे थोडे हें जाता पळय ग्रोथ जाता पळय आय एम ऑलवेज हॅपी म्हाका जितली सपोर्ट करता पळय ती ऑलवेज लव सगळ्यांक आसा तशें कांयच ना आनी म्हाका अशें केन्ना दिसना की हांव व्हडलें सारकें म्हटलें तुमी आमी अजून त्या लेवलाक पावना सो त्या लेवलाक पावपाक न्हू म्हाका दिसता खूब टायम आहा आनी तुमचे बाकीच्यांचे सगळे सपोर्ट आसले न्हू आमी त्या लेवलाक न्हू बेगीनच पावतलीं आनी आहा तेजें बट हॅव वेरी बीग एटिट्यूड खंय आमी केन्ना तशें
आमचे बाबा इतले सबस्क्रायबर म्हणून आमी अशे व्हडले एटिट्यूड अशे दाखयना. नॉर्मल आमी कितें डेली लायफान शूट करता पळय तशें आमकां अशें बाबा इतले सबस्क्रायबर आहा, बाबा आमचे कडेन हें आहा तें आहा आनी आमी अशी तशी केन्नाच आमी प्रावड करना, केन्नाच आमी एटिट्यूडपणा दाखोवना केन्ना. सो तुमकां दिसता आसतलें आनी दीस इज नॉट करेक्ट खंय एटिट्यूडपणा. हे न्हू मनशाचें न्हू फूल तुमकां कमेंट वाचून दाखयता. यू पीपल आर कंजूसकर. युअर वायफ इज कन्सर्न अबाउट हर फॅमिली ओनली, नॉट बॉदर्ड अबाउट हजबंड फॅमिली ऑल्सो. दिस वी आर सेईंग नॉट बाय हेट बट वी कॅन सी थ्रू युअर ब्लॉग्स ओनली खंय. यू पीपल हॅव नॉट रीच दॅट लेवल ऑफ ब्लॉगर ऑल्सो बट हॅव व्हेरी बिग एटिट्यूड. Okay, this also notice when you meet your followers, subscriber, you treat your fans with attitude. This is not correct. When you are on social media, you must be very humble. It is the fan subscriber only who can reach you up and at the same time pull you down to gain sympathy. Don't say sorry. It was your planned thing to do the birthday in that way. Now why giving explanation for sympathy? खूप जाणांक एक सांगूंक सोदता. आतां आमी पळय जेन्ना आमी व्लॉगिंग करता म्हणजे खंय अशें वयता जेन्ना व्हिडिओ ऑन आसता, जेन्ना कोणूय गावता, सो केन्नाय न्हू डायरेक्ट कोणाक घेवंक शकना हांव व्हिडिओन. सो तेंचें परमिशन घेतल्या शिवाय. सो म्हाका कट करून विचारचें पडटा. म्हणजे गावता तुमचे व्हिडिओ पळयता बिता म्हणटा केन्नाय हांव नॉर्मल अशें उलयता तेंचे कडेन, केन्नाय विचारता तेंकां तुमकां व्हिडिओन घेवं अर्देना कितें म्हणटा नाका म्हणटा. सो तेन्ना आतां केन्ना आतां व्हिडिओन घेयना तेन्ना कम्फर्टेबल आसता. सगळींच जाणां अशीं ना की बाबा व्हिडिओन कम्फर्टेबल आसता अशें नासता. सो आनी कितें आसता ना खूब जाणांचें मिसअंडरस्टँडींग कितें जाता. आतां खूब जाणां अशें आमचे व्हिडिओ पळयता न्हू, तुमी आमकां वळखता व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी तुमी कमेंट करता बरें बरें आसता. सो आमी कितें रिप्लाय दिता सांगता पूण आमी न्हू तुमकां कमेंट थ्रू वळखना. जेन्ना कोण आमी खंय व्हिडिओ करता आसतना गावता, सो खंय भायर सर तेन्ना गावता तुमी, सो डायरेक्ट आमी न्हू तुमच्या कडेन उलोवंक शकना कित्याक आमी तुमकां वळखना. तुमी येवन आमकां जेन्ना मेळटा पळय तुमचे व्हिडिओ पळयता तेन्ना आमी तुमकां उलयतली हडकितली, तुमी वळखता पूण आमी तुमकां फुडल्यान वळखना. बाबा हेका हे कितें आमकां उलयना हडकिना कांय ना, आमी डायरेक्ट उलोवंक शकना न्हू. म्हणजे कशें हें करतले आमकां खबर सुद्दां नासता बाबा तुमी व्हिडिओ पळयता. आतां असो भायर जालें की खुबशे लोक गावता म्हणजे बाकीचे कोण आमचे सबस्क्रायबर आसता पळय व्ह्युअर्स जे येता आमचे कडेन उलयता तेन्ना आमी उलयता. सो डायरेक्टली तशें कांय जायना न्हू. म्हाका अशें कांयच अशें एटिट्यूडपणा ना. सगळीं म्हाका कोण कोण व्हिडिओ पळयता कोण येता सो हांव हॅप्पिली तुमकां मेळटलें उलयतलें तशें म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. सदांच दिसता आसतलें न्हू उलयना करना. सो आमी डायरेक्टली वचोन मेळोंक शकना. कोण जेन्ना हांसता कोण अनवळखी दिसता पळय म्हाका आमकां जेन्ना हांसता तेन्ना कळटा बाबा आमचे व्हिडिओ पळयता म्हणून आमकां हडकिता म्हणून. सो हाय हॅलो म्हणटा तेन्ना उलयता. एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार हांव खूब बडबड्या. जांकां खबर आहा पळय म्हाजे फ्रेंड्स रिलेटिव्स तेंकां खबर आहा हांव कशें आहा तें. आरे कितें म्हणटा तो तुमी आमचे जशे सबस्क्रायबर आमी तुमकां व्यूज दिता न्हू त्या खातीर तुमी सारकी अप पावला. दॅट्स करेक्ट. तुमचो सपोर्ट तुमी इतलो मोग दिता म्हणून आमी आतां ह्या लेवलाक पावला 21K प्लस फॉलोवर्स जाला. सो थँक्यू सो मच. आनी अशें कांयच ना की आमचो असो प्लॅन नासलो की आमी घरान अशें कशें करतले ऑर्फनेजीन करतले. ऑर्फनेजीन आसलो तो आमचो प्लॅनूच आसलो. ऑर्फनेज आमी बारीकसो सेलिब्रेशन बर्थडे करतले म्हणून कित्याक की घरा आमचो कांयच प्लॅन नासलो. एक बारीकसो सेलिब्रेशन केलो आनी नॉट बिकॉज की व्हिडिओ घालतली करतली कित्याक की म्हाजो न्हू खूब पयलींसून वीश आसलें की म्हाजो बर्थडे हांव न्हू एक ऑर्फनेजीन भुरग्यांच्या वांगडा सेलिब्रेट करतलें म्हणून खूब पयलींसून आसलें. पूण तें म्हाजें वीश न्हू कंप्लीटूच जावना. तें म्हाज्या बायन कंप्लीट केलें. खूब म्हाका बरें दिसलें. खंयचेय जावं म्हाजो जावं फ्रांसाचो कोणाचो तर जावं बर्थडे आतां बायचोच फर्स्ट बर्थडे आनी अशें दिसलें न्हू म्हाका म्हाजो बायचो फर्स्ट बर्थडे ऑर्फनेजीनूच सेलिब्रेट करूंकचो कसो की फर्स्ट बर्थडे न्हू एक याद कशी उरता. आनी असो व्हडलो केलो धाकटो केलो तशें कांयच ना. एक बारीकशें सेलिब्रेशन केल्लें हांवें. सो एक फर्स्ट बर्थडे खंय याद उरतलो म्हणून. आनी हेजें तुमी एक्सप्लेनेशन दिलां म्हणून कितें म्हटलां तेन्ना मागीर हो तुमचो प्लॅन आसलो खंय ऑर्फनेजीन करपाचें बर्थडे सेलिब्रेशन त्या हितून आनी तुमी मागीर तेजें एक्सप्लेनेशन दिलां. एक्सप्लेनेशन आमी जेंकां इनवायट करून नासलें आमचें जें एक्सपेक्टेशन आसलें कितें की कोण कोण आमकां सांगतले बर्थडे सो तेंच्या खातीर बारीकसो एक मॅसेज पावचो म्हणून आमी व्हिडिओ केल्लो तो सॉरी म्हणून. तशें कांयच ना. सो तें जालें. सो आनीक कोणें कमेंट केलां न्हू ताजें अशें नेगेटीव अशें कमेंट करना पूण तेणें आपलें ओपिनियन शेअर केलां. सो ताणें कितें सांगलां ना इट वॉज नॉट दॅट गूड आयडिया टू सेलिब्रेट बर्थडे एट एन ऑर्फनेज बिकॉज दे आर ऑल्सो किड्स लुकिंग एट यू सेलिब्रेट your child's birthday. They also wish they had their parents to celebrate their birthday. They might not show us on face but internally they will feel that. So it's better to distribute gifts and chocolates like we do in school instead of doing a cake cutting ceremony with whole family in front of them.
होप यू अंडरस्टँड एंड टेक इट इन अ पॉझिटिव्ह वे. तशें कांयच चिंतून नासलें कितें दिवपाचें करपाचें. आमी दिलेंच तांकां. पूण आमचें कितें आसलें ना, आमी न्हू घरा सेलिब्रेशन करपाचें अशें प्लॅन मात्तूय नासलो. जर तुमी लास्ट विडियोन पळयला आसतलो तें सॉरी एवरीवन विडियोन तुमकां आमी जें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आनी अशें कांयच नासलें की घरा आमी कितें करपाचें नासलें. जस्ट चिरमुल्यो घालतली आसली आनी जालें की केक कटींग जो बर्थडे मेन आसलो आमचो तो आमी थंयच करतले आसले ऑर्फनेज. सो आमी तशें हें करून प्लॅन करून केल्लो. आनी अशें ना की ते भुरग्यांचें न्हू बर्थडे सेलिब्रेशन करना. तेंचें न्हू एक बूक मेंटेन केल्लो आसता. तेंचें नांव फोटो वीथ तेंचें बॉर्न एज बीन घातलें आसता पळय. तेंचें म्हणजे सगळ्या भुरग्यांच्या वांगडा बर्थडे सेलिब्रेशन करता ती ऑर्फनेजान जी कॅर घेता पळय मेंबर जावं इनचार्ज आसूं कोणूय आसूं ती न्हू इतली बरें तेंचें कॅर घेता न्हू जें आमी आमच्या भुरग्यांचें सुद्दां घेयना. आमी इतले भुरग्यांक सुद्दां अशें शिकयना अशें म्हाका दिसता. जेन्ना आमचें रिटर्न गिफ्ट डिस्ट्रिब्यूट करताले पळय सो एक भुरग्यान आनी ती भुरगीं कितें सारकी धाकटें अशीं व्हडलीं न्हू की बाबा तुमी कितें दिलें की ओग्गी घेतलें आनी कांय ना. इल्लीं धाकटीं भुरगीं एकट्या भुरग्याक हांवें दिलां पळय ते एकट्या भुरग्यान आमकां न्हू म्हणजे परत रिप्लाय दिला थँक्यू आसरा हॅपी बर्थडे आसरा अशें म्हणून बरें हें केलें. म्हाका अशें बरें दिसलें की कितलें तांकां आनी वेल डिसिप्लीन जशें सांगता पळय भुरग्यांक सारकें कळटा. आमी सुद्दां आतां भुरग्यांक कितलें आड्डटा पळय आमचीं भुरगीं आयकना. तेंचें अशें हें नासता की बाबा पेरंट्सांकू न्हू आमी सुद्दां इतलें केन्ना पण ती न्हू पेरंट्स जशी तेंची बरें कॅर घेता आनी तेंचें सगळें अशें करता. आनी तशें नासलें की आमी समज घरा अशें करतलीं जाल्यार थंय पूण थंय आमी तेंच्या मुखार केलें की ती भुरगीं न्हू मातशी उमेदीन जाता. मातशें केक बीन पळोवन ती हॅप्पी जालें. म्हाकाय बरें दिसलें की बाबा बरें जालें हांवें बाबा केक केलो. ती केक पळोवन खूब उमेदीन जालें. तांकां कट केलो आमी जस्ट कट केला आनी भितर व्हरोन दवरलो तेंच्या कडेन दिलो तुमी मागीर भुरग्यांक डिस्ट्रिब्यूट करा म्हणून. की धाकट्या भुरग्यांक स्विट्स बरें न्हू रोखडें दिवचें की आमी स्विट्स केक कितें व्हेल्लें तांकां दिवपाक तेन्ना टायमार खावपाक. सो तशें जालें. आनी समज अशेंच आमकां दिवपाचें आसलें समज गिफ्ट चॉकलेट्स बीन ते आमी मदल्या दिसा केन्ना व्हरोन दिवंक शकताले. म्हाका याद कशी म्हणून ते हांवें तेंच्या वांगडा सेलिब्रेशन केलां फर्स्ट बर्थडे. सो हेजे सकयल न्हू आनी कोणून ताका रिप्लाय दिल्लें नो दे हॅव नॉट इवन शो दोज किड्स खंय. द फोकस वॉज ओनली ऑन द केक न देमसेल्फ. वेन फ्रांसीस वायफ टॉक शी इज नॉट क्लियर इन हर स्पीच जस्ट रॅमलिंग खंय. सो तुमी हे रिप्लाय केला पळय आनी तेजे सकयल आनीक कोणी दिला लास्ट विडियोन सुद्दां आमी तुमकां सांगलेलें सॉरी एवरीवनाच्या हितून. सो आमी जे ऑर्फनेजीन गेल्ले पळय सो खंयच्या ऑर्फनेजीन करूं असलें अशें की ना त्याच ऑर्फनेजीन. सो तुमकां ना आतां वुमन्स एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटान रुल्स काडला की ऑर्फनेजीन तुमकां विडियो करपाक गावना. सो अशें आसूंक शकता थोडे हितून पूण अशें हे काडला रुल्स काडला की तुमकां ऑर्फनेजीन विडियोज करपाक गावना. सो ते भुरग्यांक दाखोवपाक गावना. इवन आमी तांकां विचारलेलें की तुमी जाणा जशें की आमी विडियोज बीन करता आमी चिंतलेलें एक बारीकशें सेलिब्रेशन करतले न्हू फर्स्ट बर्थडे आनी यादीक कशें म्हणून भुरग्यांच्या वांगडा बायो आमचे उमेदीन आसता ते भुरग्यांक पळोवन ताका एक्चुली आवडटा. सो हांवें बारीकशें एक केक कटींग सगळ्या भुरग्यांक पळोवन तेंच्या मदीं केक कटींग करून सो बारीकशें अशें सेलिब्रेशन करतकीर आनी तेजो तुमकां विडियो पळोवंक गावतलें म्हणून. पूण तेंच्यांनी म्हटलें तुमकां विडियो करपाक अलाव ना. आमी पयलींच विचारलेलें वयच्या पयलीं तेंच्यांनी ना म्हटलें. ओके म्हटलें ना जाल्यार आमी तांकां मागीर विचारलें ओके आमी भुरग्यांक कोणाक घेवचें ना जस्ट आमकां एक यादीक जाय आसलें म्हणून आमी म्हटलें आमी केक कटींग करतले पळय भुरग्यांक दाखोवचें ना कोणाक दाखोवचें ना आमी जस्ट केक कट करतले पळय बायक घेवन तोच आमी इल्लोसो विडियो घेतली म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हटलें ओके तुमचो तुमी घेवंक शकता म्हणजे तुमी केक कटींग बीन करतना आनीक भुरग्यांचो बीन बाकीचो कांय करूंक शकना म्हणून. सो त्या खातीर आमी आमचेर फोकस केलो की बाकीच्या भुरग्यांक आमी जेन्ना गेला केक कटींग केला आमी बरें थंय एक्टिविटीज केल्लेली मातशें बरें तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड केलो बरें दिसलें आमकां. सो आमी ते सगळे कांयच ते विडियो शूट करना की अलाव नासलेले म्हणून. सो त्या खातीर अशें जालें नाल्यार आमी न्हू सगळे बाकीच्या सगळ्या भुरग्यांक आमचे बाय कितले हॅपी जाले ती भुरगीं कितली हॅपी जाले ते सगळे दाखोवंक गावतले आसलें. सो अशें तुमकां सगळें दाखोवंक गावतलें आसलें पूण ते अलाव नासलें म्हणून आमी कांयच ते विडियो शूट करना तशें कांयच नासलें. सो हे कोणें कमेंट केला पळय ताका मे बी खबर नासलें म्हणून ताणें कमेंट केला आसलें. म्हाका अशें न्हू तुमचे हे सगळे कमेंट्स वाचून बीन न्हू अशें वायट दिसना. थोड्यांचे अशें ओपिनियन आसलें तुमचें कितें खबर नासलें तें तुमी कमेंट्स केल्ले पूण थोडे न्हू अशें वायटूय दिसलें की तुमी अशें कित्याक हें करता. आमी केन्ना कितें बरें करता तेन्ना तुमी वायट कमेंट्स करता आनी केन्ना अशें कितें आसता पळय तेन्नाय तुमी कितें मारता टॉन. हांव कितें म्हणटा आमच्याच विडियोचेर न्हू बाकी तर खूब जाणां अशे यूट्यूबर आहा. सो हांव कितें म्हणटा तुमी न्हू केन्ना अशें कितें कोण कितें करता तर तांकां न्हू एक पॉझिटीव कमेंट करा एक मातशें जें कितें मोटिवेट जाता पळय तशें कमेंट केल्यार न्हू बाकीच्यांकूय न्हू बरें दिसता. आनी म्हाका न्हू अशें ना की तुमच्या जेन्ना हांव कमेंट्स वाचता पळय
खूब जाणांचे अशे बरे कमेंट्स आसता तेन्ना म्हाका न्हू खरेंच म्हाजो डे सारको बरो वयता आनी मागीर अशे सगळे कमेंट्स आसले आनी मागीर आनीक 2 न्हू लेटस्ट कोणाचे कमेंट्स वाचून न्हू म्हाका खरेंच इतले बरे दिसले तेणेन अशें सांगले खूब व्हडले कमेंट्स आहा सगळ्यांचे एक पॉझिटिव्ह वेन खूब तुमी बरें सेलिब्रेशन केलां इतले अशें बरें दिसलें पळोवन तुमचें सेलिब्रेशन आनी गॉड ब्लेस हे ते खूब अशे खुबशे बरे बरे आसले सो म्हाका न्हू ते वाचून न्हू जे कोणे कोणे अशे बारीक सारीक कितें कमेंट्स केले पळय ते हांव खरेंच ते कमेंट वाचून ते सगळे विसरले पूण हांव तुमच्या कडेन मागतां तुमी जशे कमेंट करता पळय बरे कमेंट्स करा आतां तुमी अर्द जाणां कमेंट्स करतली की सोशल मिडिया आहा तुमी आमी कितेंय कमेंट्स करूंक शकता पूण कमेंट्स कितेंय करूंक शकता अलाव आहा हांव म्हणटा की तुमी बरे कमेंट्स केले न्हू आनीक मोटिवेट जाता आनी कितें बरें बरें करपाक अशें दिसता इतलेंच सांगूंक सोदतालें सो हांव हांगा व्हिडिओ हांगाच काबार करता थँक्यू सो मच चलो बाय बाय